आमी पेमेंटाच्या इशूक लागून आमी साहेबाक मेळपाक गेल्ले. साहेबान आमकां इन्शुरन्स दिल्ल्या की जाता त्या बुधवार पर्यंत आमचो म्युन्सिपलाचो पेमेंट करता म्हणून आश्वासन दिल्ल्या. त्याच प्रमाणे आमचे बी आनी आमचे म्युन्सिपालिटीत आनी इशू आसले ते बी पेंडींग इशू आसा ते सॉल्व करता. गव्हर्मेंट लेवलाक आमी म्युन्सिपालिटीक सदांच हेल्प करता. ऑटोनॉमस बॉडी म्युन्सिपालिटीनी कायद्यान पळोवपाक आपले रेवन्यू आपूण तयार करप आनी चलोवप सॅलरी सकट सगळें. बाकी तांकां डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसा ते टायम एंड अगेन केन्ना घातलेले आसा ते केन्ना हांव आसतना तरी आनी पयलीं बी 25 दिसा पळयतालो अर्बन डेव्हलपमेंट केन्नाच चुकोवंक ना जावंक ना. पूण वास्को म्युन्सिपालिटी सदांच सॅलरीचो पगार जाता म्हाका खबर आहा. ऑक्ट्राय एक आहा, ऑक्ट्रायचो तेंचो विशय तो ऑक्ट्राय तांकां चालू आसलेलो ते सीएमा कडेन उलयला आमी. म्हाका एक्झॅक्टली आतां ते सांगूंक शकना पूण कितें तरी तेचेर वर्कआवट करूंक सोदता. आनी आतां सॅलरीचो तेंचो पगार आहा पगाराचो प्रॉब्लम आहा तो मातशें डिले जाला. पूण आयज तारीख जाली 13 येता ते बुधवार कितें तारीख येता ते बुधवार पर्यंत 16, 17 बाय 17th or 18th तेंचो पगार करपाचो प्रयत्न करता. जर तुमी विचारशीत जाल्यार ऑक्ट्राय पयलीं चालू आसलो तेन्ना तेन्नाय केन्ना केन्ना म्हाका दिसता इशू येयले तशें कांय ना. पूण ऑक्ट्राय आसतना तांकां मदत जाताली हांव मानता. त्याच लायनीचेर सीएमा कडेन डिस्कस करून सेक्रेटरी पर्यंत आमी उलयल्या आनी कितें तरी प्रयत्न करता सोल्युशन काडपाक. कारण ऑक्ट्राय आतां जीएसटीन गेला तो इट इज ऑक्ट्राय म्हणून येयना तो. कितें तरी काडूंक जाय तें एक्झॅक्टली ह्या मोमेंटार तुमकां हांव कमेंट करूंक शकना. पूण डेफिनेटली वर्कर काम करता तेंचो पगार उचोवन इतली काळजी घेतले आनी तेका लागून कितें सोल्युशन काडपाक जाय. सद्याच्या हेका लागून ह्या बुधवार पर्यंत तांकां पेमेंट करता सॅलरी करता जी एक्चुअली जबाबदारी सरकार तांकां हें दिवन सपोर्ट करता. तरी आसतना वास्को म्युन्सिपालिटीचे इशू येता. पूण वास्को म्युन्सिपालिटीनी मातशें कोणाक ब्लेम करूंक उलयना पूण मातसो लक्ष दवरूंक जाय आनी कितें रेवन्यू अर्निंग कितें आहा तेजेर लक्ष घालपाचो पडटलो नाजाल्यार तें तशेंच चालू उरतलें.